गायन घेऊया H16. विश्वासाचो दिसुदेलो भोर वर्षाचो काळ प्रकाशलो सोलमुदुचो आमचो विश्वास दिसमे तुझे आमचो प्रकाश विश्वासाचो दिसुदेलो भोर वर्षाचो काळ प्रकाशलो सोलमुदुचो आमचो विश्वास दिसमे तुझे आमचो प्रकाश आमच्या मोरबार नवो तारा वार्ता कोच्याक वरुगारा आमचे जोरी नवे उदो तांबागोच्या जेसू बालो विश्वासाचो दिसुदेलो भोर वर्षाचो काळ प्रकाशलो सोलमुदुचो आमचो विश्वास दिसमे तुझे आमचो प्रकाश. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता मानुएल आनी मारिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर आनी तांच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता आंतोनेता वाज आपल्या घराब्याच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जी कोण बरी नात तांकां सगळ्यांक बो करून आपणा पासत मागूंक लायता. जॉयनल, सिन्झिया तशेंच मिसीस डायस तांकां देवान तेकोवणेचो हात लावंक मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण बरी नात आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तशेंच जाणीं आमचे लागीं मागूंकय ना तांच्या सगळ्यां पासत मागुया आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिवंक आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सगळ्यां आसूं. जेजून उंड्याची मोडणे वरवीं आपूण प्रवादी म्हूण दाखोड केलो आनी सगळ्यांक दादुशी करून घरा धाडले. भाव भयणीनो, दर दिसाक हो जेजू आमच्या जिवितांत आमकां दादुशी करूंक येवजिता. जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत बरे हेतू करता. बरेपणान आमी जिवंक उदीक आनी उदीक आपल्या सोशी आपले शीस कशें आमी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां सगल्यो सवलत्यो मेळूंक जेजूचो आवडो. पूण जायते फावटी कडेन स्वार्थाक लागून आमी जायत्यो वस्तू आमच्या वाद्याचे मनीस जावन आमी त्यो करता तेन्ना आमी जायते फावटी निराशीपणाक सांपडटा आनी जायते फावटी बेसारमाय करून आमचें जिवीत नरकान घालता. हाचे दिसा आमकां कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवंक आनी देव दिता ती वस्तू बरेपणान आमी जिवन ताचे मोहिमे खातीर आमी वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातळ्यांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातळ्यां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सुदांच्या कुरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची ताकद करूंक आनी आमची फातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. ओनोत देवा आमच्या मोगार बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या सैबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो, आमी ताका वळखिलो. तशेंच आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलोवन ताचे सारकी जावंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. बागेवन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक ओळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमचीं पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तुलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक तीं तोपतलीं. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवड. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उडगार. Alleluia, 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 Alleluia. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जोमो देखलो आनी गोडी नासतल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांकां चुचुरलो आनी तांकां सबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही सुवात एक सुरी आनी जबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच
तांकां जेवंक दियात। आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयाचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे होय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात। आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो। सगळ्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायात म्हूण जेसून तांकां फर्मायलें। आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं। तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातान घेवन सर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले। तशेंच 2 मासड्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवन दादोशी जालीं। उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासड्यो एकठांय करून तांणी 12 कोंड भरले। जेवलेल्यांतले दादलेच 5000 आसले। जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वखाणी तुका क्रिस्ता। मगर बाबा भयणीनो, आज आमी कांय बरी शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आयकतात। जेसू पोरजेचेर चुरचुरता आनी चुरचुरून तो काय बरो म्हणटा, तांकां कितेंय खावंक दियात। उशीर जालो म्हूण जेन्ना शीस ताका फरमायता, तांकां गांवांनी आनी नगरांनी वचून दी आनी कितेंय विकतें हाडून तांकां खावं दी, वो तांकां आपल्या गांवघरा वचून दी म्हणटा तेन्ना जेजूचें प्रवचन आयकूंक ती पोरजां थंयसरली उठना, कित्याक ताच्या प्रवचनांत देवाचो मोग आनी देवाच्यो मोयपास ते अणभवतात। आनी आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून जुआंवाचे पयली चिठीन आमकां मेळटा, देव म्हणल्यार मोगूच। एकामेकाचो मोग आमी करता तेन्ना देवाक करचोच, आनी जो कोण मोग करता आनी तो मोग दुसऱ्यांक दाखयता, खरेंच तो मनीस देवातान जल्मला म्हूण आमी वळखता। म्हणटकूच भाव भयणीनो, जेसू वरवीं देव आमकां सगळ्यांक जिवीत दिता आनी जिवीत न्हूच आयज कालचें पूण सासणाचें जिवीत आमकां दिता। म्हणटकूच देव आमचो मोग करता देखून आपल्या एकल्याच पुताक तो ह्या संवसारांत धाडटा आनी हो पूत आपल्या जिवितान देवाचो बापाचो मोग अणभवूंक आमकां दर एक प्रयत्न करता। आनी हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिश्टी पडटा। देव आपल्या पुताक धाडलो, आपलो पूत आपलें कार्य विसरना, पूण आपले पोरजेक उदीक आनी उदीक देवाच्या मोगान आनी मोयपासान जिवंक तो आदार दिता। जायते फावटी तो देव घडयेक पोरजेक विसरलो अशें पोरजेक दिसता, पूण देव आपल्या विस्मितांनी, आपल्या सगळ्या बऱ्या कुरण्यांनी, आपल्या उदीक आनी उदीक मोवाड आनी मोयपास सुत्रांनी ते पोरजेक आपणा सोशीन दवरता। आनी हे जेसू आयचे दिसा करता ते आमकां दिश्टी पडटा। 5 उंडे 2 मासड्यो, सुमार दादलेच 5000 आसले, गुडेक बायलो आनी जायते आसल्यो आनी तांकां सगळ्यांक 50 आनी 100च्या वांगडांनी तांणी बसयलोले बाबा भयणीनो। म्हणटकूच दाखोड करता की जोमे जायते आसले आनी लोकूय जायते आसले आनी तांणी सुमार 12 करोंड भरून काडले। उरलेले कुडके हाचेर कितें दाखोवंक सोदता? देव आपल्या उदारपणान मनशांक सगळ्या जिवितान आपल्या दादोशी करूंक येवजिता। मनीस जो आसा बेसारमाय करता, मनीस जो आसा एकमुडो कसो रावंक सोदता, मनीस जो आतां स्वार्थी कसो जियेता आनी हाका लागून देवाचें बरेंपण जायते फावटी विसरता। आमची नदर मारुया, आमी ह्या संवसारांत जियेता खरी, पूण बेसार मायेन आमी जियेता। जायते फावटी देव बऱ्यो बऱ्यो उजड्यो आमकां आमच्या मनान घालता। देव गुडेक आमकां उदार मनाची जावंक आपयता, देव गुडे आमकां अदीक जागृतायेन जिवंक आपयता, पूण आमी कितें करता? स्वार्थाची मनशां आमी। आमकां कित्याक फायदो पडटलो, फाल्यां आमकां कितें वस्तू फायद्याक पडटल्यो तितलेंच आमी चिंता। गुडेक इन द लॉंग टर्म म्हणजे काळ बरोसर आमकां कितें फायद्याक पडटल्यो तें आमी चिंतिना। गुडेक आमकां अदीक आनी अदीक देव ह्या संवसारांत जागृत रावंक आपयता, आमी ती जागृताय सोडून दिता आनी शेडे मोडाय जिवितान हाडटा। आमच्या जिवितान देव गुडे आमकां बरेपणां कितें आसात ती अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांच्या बरेपणा वरवीं, दुसऱ्यांच्या बरोवपा वरवीं, दुसऱ्यांच्या उल्या वरवीं, दुसऱ्यांच्या कुरण्या वरवीं आमकां दाखोड करता। पूण आमचें मन बाबा भयणीनो थंयच आसता। आमी गुडेक आयचें चिंता, म्हाका कितें बरें पडटलें, म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कसो फायदो जातलो, हांवें कशें ग्रेस जावंक पावतलें, कशे पयशे येतले, हीच म्हजी चिंतना।
आनी म्हज्या मांडण्याक लागून घडीक सगळी दुर्दैव म्हज्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या समाजाच्या जिवितान येता. आमी घडीक हे देवाचें उतर जायते फावटी आमच्या जिविताक लागू जाता ते भाशेन घडीक आमी जियेना. देवाचें उतर आमकां दर दिसाक बरें करूंक आनी बरें जावंक अदीक आनी अदीक सुफोड आमी आमच्या जिवितान जावंक उलो मारता. आयच्या दिसाक जेजू आमकां हे आपले मिलाग्री वरवीं दाखोवन दुसऱ्यांचो हुस्को आमी धरूंक, दुसऱ्यांचें बरेंपण आमकां अदीक आसूं, दुसऱ्यांची आमच्या जिवितान उदरगत आमचीच न्हय पूण दुसऱ्यांची उदरगत जातली मनशां आमी जावं. आनी देखीक आमकां जायते फावटी ह्या दिसांनी जायते सवलत्यो ह्या बाबतींत मेळटात. पूण घडीक आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला, म्हाका कित्याक ताची गरज, म्हजो कुटूंब म्हज्या जिवितान जातली बऱ्यो वस्तूच म्हाका फायद्याक पडल्यार पुरो, दुसऱ्याचें म्हाका कित्याक पडून गेलो. आमकां विचार करुया खंय आमी पावल्या, खंय आमी दुर्दैवेन आमच्याच वायट कर्तुबा लागून वायट चिंतनाक लागून घडीक आमचेंच निसंठण करूंक आमी फुडें सरता. आमकां विचार करुया घडीक देव बरेपणान उदार मन आमचे सगळें दाखयता, मोग मोयपास दाखयता. तो मोग म्हणटकूच आमी हो मोग जायते फावटी अणभवूंक घडीक विसरता जाल्यार आमचेच भितर आमी देवाक नाकारला, आमचेच भितर ती शेडेमोडाय आमी हाडल्या. आज परतून एकदां निश्चय करुया सायबा, अदीक आनी अदीक जागृत आमकां कर. कितें वायट वचता समाजान ताचेर निशेध मारूं, आमच्या जिवितान कितें वायट वचता तें पयसांव, आमच्या कुटुंबान सायबा आमी शेडेमोड्यान जियेता जाल्यार आमकां अदीक आनी अदीक तेसवंत कर, अदीक आनी अदीक मनशां तुज्या मोगान आनी मोयपासान जियेतलीं कर. हे भाशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली तुजें उतर आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आनी ते अदीक आनी अदीक फळां आमच्या जिवितान दुसऱ्याच्या जिवितान दिवंक पावचें कर म्हूण आमकां ह्या मिसांत आनी 2 दिसाक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18. Yagnipuno somor pita, Anchi mona somor puya, Atmikuno toyar kota, Hazayamchi toyar punya, Yatmikta karos petoita, Ami amchi chin betumya, Krista rogoto kondita, Pivo kami aiti samya, Surgice vonto yasatle, Buktan maruk lagi sorya, Krista rogot piwon satle, Amcha agneak dadus kolya. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सूर काडीन सूरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजून उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो सुवाळ म्हूण दाखयलोय. अंदूच पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परचोवल्यान ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या स दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय.
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरीन जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नवे आनी सासणी कोरोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गोड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बोध तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे हेंपूर जरीत मुखामोड फुडें फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांच चोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांची सांगात तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरबी, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदुनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दिसाक आपली बरेपणां अणभवूंक जेसू आमकां आपयता. that we may see the goodness of God in our day-to-day life. आमकां हींच बरेपणां मेळूंक जेसून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. आमी खतखत्यान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दामी पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसता जी कुशे फर्मा तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी.
देवाची शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया T28. म्हज्या जेवणाक याद बाबून कुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतात कुशी दादू सायात. म्हज्या जेवणाक याद बाबून कुशी बसत म्हज्या कुडी रोगतात कुशी दादू सायात. जेसू जिवीत तुझे जावी जिवीत आमचे. जेसू जिवीत तुझे जावी जिवीत आमचे. हुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमी जुनो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात. हुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमी जुनो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात. जेसू जिवीत तुझे जावी जिवीत आमचे. जेसू जिवीत तुझे जावी जिवीत आमचे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुपोर जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हें देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पुदवेदा देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. गायन घेऊया F16. मिसाची भेट आता सोपली, क्रिस्ता शांतीन घराचो या, सोगी कृपा आमचेर देवली, देवा कारगा आता दिवया, देवा कारगा आता दिवया. सोर्गी जेवणान भुगतान बागली, दोन्या देवाक आर्गा दिवया. दिनवासेची भेटूय सोंपली, दिनवासेची सारूंक शिकया, दिनवासेची सारूंक शिकया.